येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकाचे हेडलायन्स. भाज्यांच्या दरान काढला सामान्य मनशांक घाम. सरकार येता गरिबांच्या पोटार आड. जाल्यार भाजपाच्यो महिला आता ओगी कित्याक? आप फुडारी प्रतिमाचो सवाल. आजोसी मंडूर कदंबा हिल्स वाठारांत जावपी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांत चल्ल्यात बेकायदेशीरपणा. पंचायती वांगडा हेर अधिकाऱ्यांनी करची चौकशी. रामराव वाघाची मागणी. ही बेकायदेशीरपणा आमी खोपोवन घेवचे नात. विरेश बोरकाराची टीसीपी मंत्र्याक शिटकावणी. येता त्या सप्तकांत पावसांत परतून वाड जावपाची शक्यताय. हवामान खात्यान सोमारा राज्यांत जारी केला येल्लो अलर्ट. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. देशांत सध्या टमाटांचो विशय बरोच गाजता. तांकां सध्या व्हीआयपी ट्रिटमेंट मेळपाक लागला. हिसपा भायर वाडत चलिल्ले म्हारगायेच्या विरोधांत गोंयांत सगळ्यांच्योच तकल्यो तापपाक लागल्यात. बायलांक कितली म्हारगाय सायबिणीची फुगडी तिडकीन गावपाक लागल्यात. आनी गरिबांनी जगप कशें हेंवूय सरकाराक विचारपाक लागल्यात. पळयात म्हारगायेचो रिपोर्ट. गोंयांत मुसळधार पावस पडपाचें चालूच आसा, पूण ह्या मुसळधार पावसानूय लोकांक घाम येवपाक लागलो आसा अशें वातावरण जाल्लें आसा. भाजी मार्केटांत सद्या गोंयांत असो रेट वाडलेलो आसा की लोकांक एक चिमटो लागलेलो अशें लागलेलो आसा की भाजीची टमाटा जी 120 ते 140 रुपयान जाल्ली आसा. बाकी बीन्स, कॅप्सिकम हे सगळेच रेट वाडलेले आसा आनी हेच्या खातीर लोकांक जायतो त्रास जाता. लोक जे 1 किलो व्हरताले खंय तरी टमाटा आयज पाव किलो व्हरपाक लागले आसा. आनी हेचें कारण सांगलां म्हटल्यार ते जे सप्लायर्स आहा तेंच्यांनी कारण सांगलां म्हटल्यार ते की कर्नाटका, महाराष्ट्रान हांगा कमी पावस पडलो या लेट पावस पडलो हेच्या खातीर हे खंय तरी रेट्स वाडले. आनी दुसरें तेंच्यांनी अशेंय सांगलां की हे जे कांदे रेट वाडपाचे आसा, कित्याक की जशें गेल्या फावटी कांदे चड प्रमाणान लायिल्ले पूण तेन्ना रेट देंवलो तेच्या खातीर तांकां जायतो लुकसाण जालें. ह्या फावटी तेच्या खातीर कमी लायलें. तशीच ही टमाटाची गजाल जाल्ली आसा की टमाटा ह्या फावटी कमी लायल्या आनी त्या भायर पावसूय लेट जालो. हेच्या खातीर हाचो मार बसलेलो आसा आनी हेचो चिमटो लोकांक लागलो आसा. आनी लोक जायते लोक त्रास काडून हे टमाटा घेवपाक वयतात पूण ही टमाटा तांकां घेवपा सारकी मेळना. भाजी इतली म्हारग जाली की सोंसपाची न्ही. कित्याक तेन्ना टमाट आसले कितले 40 रुपयान किलो आसले, आतां कितले डबल रेट जाला. आतां कशें कितें करपाचें, भाजी करपाची कितें करपाचें. बेळगांव पावस ना आनी गेल्या वर्सा खूब सवाय जाल्ली म्हणून लोकांनी झाडां लावंक ना. तेज्या खातीर ह्या वर्साक खूब म्हारग पडली आनी पावसा खातीरूय म्हारग पडल्या. मेन म्हणल्यार आतां सद्या भाजी म्हारग जावपाचें कारण ह्या फावटी कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान पावस पडना आनी पडलो तो पडलो खूब लेट पडलो. जसो हांगा पडटा पळय तसो पावस पडना. थंय खूब लेट पावस पडलो. ह्या खातीर भाजी भरपूर म्हारग जाली. अरे म्हणजे कस्टमर येता आनी कितें रे भांगर लागला रे तें लागला रे म्हणटा भाजये खातीर. म्हणटकीर आमची कांय चूक ना. आमकां बेळगांवसून भाजी हांगा येता. आतां आयज आमकां आनी डब्बू मिरची 110 रुपया डब्बू मिरची आमकां येयला आयज. इतलें म्हणूंक सोदता की सरकारान चिंतचें, कित्याक सामान्य मनशाचे तुमी जे प्रकोप हे हाडला, म्हारगाई इतले वाडला. ह्या सायडीन तुमचे टमाटाचे 150 रुपया तुमी हे कार्टेलायजेशन करून भाजयेचे जे रेट वाडला ते फक्त तुमचे व्हडले प्लेयर्स अडानी आनी तुमचे रिलायन्स हे सगळे हे आख्खे ते कॉमोडिटीज विकती घेता 2-3 रुपयाचेर आनी ते आपले व्हडले वेअरहावजान स्टोर करून दवरता आनी सामान्य मनशाक ते स्लो करून रिलीज करता. 150-200 रुपया किलिंग करता. आमचे बारीक मनशाचे ते चिंतनासतना लोकांक त्रासान घालता. दर वाडिल्ल्यान आपाची फुडारी प्रतिमा कुतीनोन सध्याच्या सरकाराक उजरावन काढला. हॉर्टिकल्चर आउटलेटांचेर अनुदानीत दरान टमाटांची पुरवण करची असोय तिणें सल्लो दिला. Eyes, I'm feeling lost and I want to question these BJP महिलास. अगो तुम्ही रस्त्यार येताली मुगो, बेश्टे बारीक कितें कांदो मातसो म्हारग जाल्यार तुमी येवन लोट्टाली मुगो. तुमची स्मृती इराणी आयज जी मंत्री आसा, मिनिस्टर आसा, ती आयज खंय लिपलेली आसा. आनी तुमकां म्हारगाय ना वो तुमकांय नरेंद्र मोदी तुमकां साकांनी टमाट आनी आलें आमी धाडटा गो. आल्याचो रेट आयज 400 रुपया जाल्लो आसा आनी टमाट समज 150 रुपया रेट जाल्लो आसा. 120 रुपया पाव किलो हाडपाक गेल्यार 3 टमाट मेळटा हे दाखले. आनी गरिबाची परिस्थिती पळयात तुमी. आयज खरेंच वायट दिसता. 150 कमाते हैं, टमाटर का रुपया 150 है. दिन में 150 कमाएंगे, टमाटर 1 केजी खरीद के खा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? रखेंगे क्या? बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या?
गांव छोड़ के इधर कमाने को आए हैं। 150 रुपया टमाटर खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, और बच क्या रहा है? कुछ नहीं। ऐसे सरकार करेगा तो कहाँ से बनेगा? आणि टमाटर आमकां 110-100 रुपयान किलो पडटा, आमी 120 रुपयान किलो विकता आणि गिरायक खूब कमी आसा. जाल्यार दर वर्सा भाजयांचे दर वाडटात, पूण अंदुमात भाजयांची दर तेंगशेक तेकिल्ल्यान बारीक धंदो करप्यांक हाचो बरोच मार बसला, अशी खंत लोकांनी उक्तायल्या. तुम्ही एक खंयसून हाडटा? मी बघो ह्या वर्सा हे वाडपाचे फावटी कित्याक? कारण कितें? कारण म्हणजे ते फडले महिना सवा 1.5 महिना ते पीक कमी जालें मातशें. कित्याक कमी जावपाचें? कित्याक म्हणजे ते एकदा पावस पडोंक ना, एकदा पावस चड जाले, ताका लागून हे जालें मातशें. 130. म्हणजे तुमकां कितें इफेक्ट जालो तेजो आतां? म्हणजे कितें त्रास जाता तुमकां? म्हणजे कस्टमर येता न्ही तुमचे कडेन? हय ते पाव किलाक मागीर आमकां ते भरपूर येता. टमाटर तितलेच पयशे वयता न्हू. टमाटर जो उसका क्यों ये इतना महंगा हुआ? कि तुम होलसेल में बिजनेस करता है? होलसेल अभी 110 रुपया. नहीं, इतना बढ़ने का कारण क्या है? कारण पानी में डूब गया ना, किधर पानी तो पानी है, नहीं तो पानी ही नहीं, थोड़ा जगह पानी ही नहीं है, इसलिए महंगा हुआ. पेडण्या लेगीत लोकांनी भाजयांचे दर वाडिल्ल्यान खंत उक्तायल्या. कारण क्या हो सकता है? क्या कारण होगा क्या बोलेगा? कांदा 30, और कौन सी सब्जी? बीन्स 200 रुपये किलो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. सांत आंद्रेचो फुडारी प्रोफेसर रामराव वाघ हांणी आजोसी आनी मंडूर कदंबा हिल्स वाठारांत जावपी मेगा हावसिंग प्रकल्पांत जावपी बेकायदेशीरपणाचेर अत्यंत चिंतेचो प्रस्न उजवाडाक हाडला. तशेंच ह्या प्रकल्पांत व्हड प्रमाणात बेकायदेशीरपणां चल्ल्या ती आमी खपोवन घेवचे नात, अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. बांदकाम कंपनी बेकायदेशीर रितीन खणून काडिल्लो सगळो गाळ आनी कोसळिल्ले फातर परवानगी घेनासतना लागसरच्या मंडूर आनी आजोसी कम्युनिदाद जमनीचेर उडयतात, अशें रामराव वाघान सांगलें. तशेंच हो गंभीर प्रस्न सोडोवपा खातीर जायत्या भागधारकां कडल्यान बेगीन आनी निर्धारण कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. आमदार पंचायत अधिकाऱ्यांक कम्युनिदादचे प्रतिनिधी, कलेक्टर आनी रान आनी शार आनी TCP खातीर जापसालदार खात्यांक बेगोबेग कारवाय करपाक तो आवाहन करता. आयकात. आमी आजोसी आनी मंडूर हे 2 विलेजीचे जे प्लॉट्स आसा कदंबा हिल्स थंय आसात. सर्वे नंबर 8 एक व्हडले मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट जो चालू आसा तेजेर आमी खूब फावटी उलयल्या, तेजेर खूब कंप्लेनी केल्या, तितून इलिगलिटी आसात आनी तरी आसून थंय काम चालूच आसता. आतां आज आमी जे पळयतात फाटल्यान जो त्या सर्वे नंबर 8 एक व्हडलो मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट चालू आसा तेजे जे काम चालू आसा ताका लागून आतां तेणी कुशीचो सेटबॅक फाटलो जो कंपाऊंड बी आशिल्लो तो वाडयता आनी एक्सकेवेशन मोठ्या प्रमाणात केला, तितून माती आनी रबल केल्या. आनी अशें दिसता की जो तेजे कुशीच्यान एक रस्तो आशिल्लो तो रस्तो सारको सकयल मंडूर पावता फ्रॉम ओल्ड गोवा सायड, त्या रस्त्याक सगळो भराव घातला आनी हांगा तो रस्तो वायड केला. एक्चुली हो इतलो वायड ना रस्तो, इट वॉज एक पायवाट कशी ती आनी ती एक व्हडलीशी म्हटल्यार 4 मिटर सुद्दां नाशिल्ली, म्हणजे एक गाडी बारीक सुट्टाली अशी. पूण आतां जर पळयत जाल्यार हांगा हो व्हडलो रस्तो तयार जाला आनी ही थंयची माती जी आसा ती हांगा हाडून घातल्या आनी हो रस्तो एक्सेस करून मागीर फाटले वटेच्यानूय वचपाचो तांचो प्लॅन आसा असो दिसता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता पंचायतीक हांवें उलयलो, ताजे पयलीं पंचायतीचे हांगा येवन गेल्यात आनीक सरपंचानी अशें कळीत केला प्रशांत नायक की आपणें स्टॉप वर्क ऑर्डर तांकां काडल्या. आतां खंयचे एक्झॅक्ट काम स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस दिल्या हें नकळो, पूण म्हाका दिसता हांगा बेगिनांतल्या बेगीन इन्स्पेक्शन जावं जाय, नॉट ओन्ली बाय पंचायत, कोमुंदादीचे, कित्याक ही जी लँड आमी उबी आसा ती कोमुंदादीचो, हो रस्तो जो आसा तो थ्रू कोमुंदाद प्रॉपर्टी वयता आनी ही फुडें सगळी कोमुंदाद सकयली आनी तो रस्तो जर असो एक्सेस करीत जाल्यार ताजे फुडें सकयल जे मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट आनिकूय प्लॉट करून विकल्यात व्हडले व्हडले तांकां हो रस्तो सगळे मेळून हे कोलायड जावन हे सगळे करतात, इन कोल्युजन करता अशें म्हाका दिसता. हांगसर व्हडलो रस्तो करप, मागीर तेजे वयले FIR वाडप, हे सगळें चालू आसा. आतांच जर पळयत जाल्यार ह्यो हावसिंग प्रोजेक्ट हांगा येद्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स तांकां कश्यो मेळ्ळ्या, दॅट ऑल्सो वी आर ट्रायंग टू सर्च. इतले तांकां परमिशन 4 मजली बिल्डिंगो बांदपाक कश्यो मेळ्ळ्यो, अरावंड 200 फ्लॅट हांगा आसात, हिल सारके बरे पयस. आनी आतां हे जे फिलिंग चल्ला तो रस्तो जर व्हडलो जायत
आनी आतां सद्या हो मड थंय भरला, थंय कितेंय मुंगोवपाकूय शकता, हेवी व्हेकल जर वचत जाल्यार, कित्याक थंय सकयल कितें कितें आसा तेन्ना लोक वयतात. पूण हे इल्लिगली जे चालू आसा आनी हे मेगा प्रोजेक्टान ह्या डोंगराची कदंबा पठाराची सामकीच वाट लायल्या. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आणि सरपंचान ह्या वाठाराची पळोवणी केली. राज्यात बेकायदेशीरपणा वाडत आसा, ती आमी खोपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी विरेश बोरकारान TCP मंत्र्याक दिल्या. आयकात. हांगा कितें जाल्लें आसा, हांगा बिल्डर लॉबी जी आसा, जे बिल्डर माफिया आसा, हे आयज वयर फुडें सरोंक सोदता. कित्याक खुबश्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीज हांगा आसा आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीन खंय ना खंय तांकां रस्ते जाय. आनी आयज आडकोवो कोण येता, आडको आमी येता. आमची विलेज पंचायत, आदोसी मंडूर विलेज पंचायत जावं आमी बींग MLA आमी आडको येता. आनी ताका लागून ते खंय ना खंय इनलिगली खंय ना खंय ते हें करपाक सोदता, खंयच्यान घुसपाक सोदता. मात एक सांगपाक सोदता, TCP मिनिस्टराकूय सांगपाक सोदता की आमी हें करपाक दिवपाचें ना. कित्याक तुमचें चड जाल्लें आसा. एवरी टायम तुमी खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां प्लस पॉयंट दिवपाक सोदता आनी ह्या प्लस पॉयंटाचेर ते आपणाक जाय तशें करता. आनी BJP सरकार आयज तुम्ही पळयता आसतलें, BJP सरकार सगळे वाटेन गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. हे जे आमचे जागे आसा, हे पुर्वजांनी राखून दवरले जे कोमुलदाचे जागे आसा, आयज कोणूय येवंक हांगा भितर माती डंप करता तो कितें करता, हे खरें म्हणल्यार इनलिगल. आनी हेका लागून आमी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुलदास जो आसा तेकाय आमी हांवें सांगलेलें आसा की तूं येवन हांगा इन्स्पेक्शन कर आनी तेजेर खंय खंय जे तेंच्यांनी डंपिंग केल्ली आसा जावं कितें डंप केल्लें आसा तेजेर एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, विलियम रॉड्रिक्स, श्वेता गांवकर आणि संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ह्या मान्सूनांतल्या पावसान राज्यांतल्या रस्त्यांच्या कामाचो दर्जो परतून एक फावट उक्ताडार हाडला. सरकारान दिल्ली बऱ्या रस्त्यांची आश्वासनां आनी लोकांक दाखयल्ली सपनां पहिल्याच पावसांत उदका पोंदा गेल्यांत. पळयात पेडणे रस्त्याची परिस्थिती दाखयता संदीप कामुलकार. आमी आतां पळयता तो आख्खो रस्तो हो फुटलेलो आहा आनी दर वर्सा फुटता. आतां ह्यो सरकशी हेंचे चाललेले आसा, ह्यो 4 व्हिलरांच्यो सरकशी आनी फुडल्यान 2 व्हिलर येयली काय मजाच जाता. हांगा कोण भायर कोणी सरपाचे असो प्रश्न आसा. कारण जो गटर आसा तोच एकट्यान ब्लॉक करून दवरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता ना पंचाचें लक्ष हांगा आनी ह्या पंचायतीचें म्हाका दिसता लक्ष ना. तर सगळ्यांचें म्हणणें आसा की हें बेगींतल्या बेगीन करचें, कारण दर वर्सा हो प्रॉब्लम लोक सोंसता. आतां ही गाडी येता तेची परिस्थिती तीच आसा. कशें म्हणून येवपाचें, केदो व्हडलो खडगो आसा हें कळपाक मार्ग ना आनी तातूंतल्यान हे गाडयो काडटा आनी वयता. दुचाकी चालकांक एकतर उदकान भरिल्ल्या खड्ड्या कुशीच्यान गाडी चलोवची पडटा वा तातूंतल्यान जीव मुठीत घेवन वचचें पडटा, जाका लागून तांकां अपघात जावपाचो धोको वाडला. अशे खड्डे भरपा खातीर PWDन कोटी रुपयांचे 1-2 जेट पॅचर आनी नागरिकांक अशा स्थळांचो अहवाल दिवपा खातीर ॲप घेतिल्लो आसलो तरी वायट रस्त्यांचो मुळावो प्रस्न तातूंतल्यान सोडोवंक मेळना. 2 म्हयन्या फाटींच हॉटमिक्स केल्ले रस्ते आतां नानपैत जाल्यात. हाका लागून फकत कंत्राटदाराचीच न्हय तर कामाचेर देखरेख दवरप आनी प्रमाणीकरण करपाचें काम सांबाळपी PWD अभियंत्याची भुमिका कितें हाचेरय प्रस्नचिन्ह उबें जाता. समस्येत आनीक भर घालपी गजाल म्हटल्यार जमनी पोंदाक केबलिंग घालपा खातीर खणून काडिल्ले रस्ते बेकायदेशीर पद्दतीन पॅच केल्या. रस्त्या कुशीक माती आनी फातर उडयल्ल्यान राज्यांतले आदींच अशीर आशिल्ले रस्ते आतां आनीक अशीर जाल्यात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, सुभाशीश गोवेकार आनी मनीषा जाधव. खारेबांद ते केळशे मेरेनची न्हंय कितली खोल आसा ती आपूण जाणा आनी सरकारान आनी फातोड्डेच्या आमदारान मंगूर ते खारेबांद मेरेनची न्हंय उसपोन ती बांदून काडची आनी मागीर कितलें उदक येता काय ना तें पळोवचें अशी मागणी वेस्टर्न बायपासा विशीं उलयतना आदलो आमदार चर्चेल आलेमावान केली. पळयात. एकूच मागणी सरकारा कडेन ज्या मुगे भुरग्यापणांत हांव न्हंयको नुस्तें मारप वचपी न्हंयच हांव आखी न्हंय खारेबांदसून केळशे खंयचे कडेन कितले डीप आहा खंय कितले उणी आहा म्हाका खबर आहा. हे मँग्रोव्ज पळयात तेन्ना ते रोयताले हांव ल्हान आसतना. आतां ते मँग्रोव्ज ह्या त्या डे जाले तेणी सगळी दोळपळ फोडल्या. आज ती रिवर उस्पील जाल्या सारकी. ड्रेनेज तरी केली आनी ती तरी बांदून हाली रिवर. पयलीं सद्या स्टार्टींग आगोत हांव मागता फातोड्डाचे आमदार साहेबाक विजयाक का तोवूय बी बाय सुद्दां बोब माता ही मुंगूरसून हारेबांद
पयली ही पळय रिवर आहा ती बांदून हाडली उसप्यानी आनी मागीर ते हरेबांदाक दूद वयता आनी हरेबांदाक दूद व्हरते ओल्डा हें वचपा म्हण कित्याक थिंगा आज खंयच्या तरी लग्न जाल्ला फोटो काडपा तेजेर वयता लोक चलपा वयता तर आज ते पोते कोण म्हणा बाबा हें बरें जाता म्हणून वाटा तें सांगप ना तुमच्यान हाल वचून आज चोपात थिंगा सांजेचो लोक कितलो चलता कोणा फोटो काडून घेता कितें जालें पळया थिंगा पूण जेन्ना हें वॉट्सअप पळय म्हणटा त्या वॉट्सअपाचेर थंय आमदार जिखल्या वॉट्सअपाचेर त्या आमदारान अजून वॉट्सअप म्हणटाय वॉट्सअपाचेर येना पूण वॉट्सअप पळय म्हणटा ते सगळे स्वताच ना तेजेर जायते हेरी करता बगस करपा पण आज त्याच वॉट्सअपाचेर लोक धाडटा मेसेज्यो व्हडल्यांचे पळय ती पळय बांद बांदिला तेजेर आज कितले ब्युटिफूल काम म्हणून कितले चित्रम आज हाऱ्या बांदार तरी तुमकां तरी आख्या गोंयच्या लोकांक तरी येवपा जाय कितें प्रॉब्लेम जाल्लो म्हाका सांगा इतलो पावस पडा म्हाका सांगून दिचे ना हांव गाडकारी बरोबर सांगपी इश्टील जाय म्हण थिंगा हांव सेमाकूय सांगपी पूण जेन्ना तेंकडे घोड जाता खुश आहाय जाल्यार ते कोतले करपाक तान वचना पूण तरी आसतना हांवें म्हगेले तकलेन जो तो हारे बांदार जेन्ना 36 crore सेक्शन करून थिंगा बांदलां आनी जेन्ना हांव गांवां वेस्टर्न बायपास येतली म्हूण थिंगा पळय हांवें सारको सिस्टम केला तरी आसतना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, श्वेता गांवकार आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान फुटबॉल सर्तींत सावंत जुजेदा एरियल SCक 5-2 गोलांनी हारयलो. धर्मापूर SC पंगडान 50व्या कस्टोडियस स्मारक आंतरगांव फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. राया खेळा मेळार ही सर्त बरीच रंगली. 10व्या मिनटार नेश फर्नांडिसाच्या माध्यमांतल्यान धर्मापुरान आघाडी घेतली. एरियलान 29व्या मिनटार रिबेलोच्या माध्यमांतल्यान बरोबरी केली. दोनूय पंगडात अटीतटीची लढत आशिल्ली. टाय ब्रेकरात धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान पुराय फायदो करून गोल केलो आणि 5-2 गोलांनी जैत जोडले. पळयात काय रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार आनी मनीषा जाधव. फाटल्या सप्तकांत पावसात मातसो उणाव जाल्लो. येता त्या सप्तकांत पावसात परतून वाड जावपाची आशिल्ल्यान हवामान खात्यान सोमारा राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या सप्तकांत हलको ते मध्यम पावस चालूच उरतलो. आयतारा कोपात दाटून 1 वा 2 फावट पावस पडटलो पूण सोमारा तातूंत वाड जावपाची आशिल्ल्यान IMDन येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या सप्तकांत भितरल्या वाठारांनी व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक लागून तापमानात उणाव जाणवतलो. चडवत आनी उणें तापमान 28 ते 24 डिग्री उरतले. 17-18 वेर मध्यम ते व्हडलो पावस. फुडल्या 24 वरांक पावस सुरूच. सोमारा राज्यांत येल्लो अलर्ट. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.